नमस्कार. आयच्या व्हिडिओ पॉडकास्टाचो विशय आसा नॉटिकल टुरिजम आनी ताका लागून गोंयांत जो पळय वाद चल्ला तो वाद मरिना प्रोजेक्ट. नावशी पणजेक लागीं आशिल्लो हो भाग, थंय हो मरिना प्रोजेक्ट येता आनी जवळ जवळ वर्सभर पयलीं ताजेर चर्चा जाताली. ताजे उपरांत आतां केंद्र सरकारान ह्या मरिना प्रोजेक्टाक ईसी गरज ना अशे तरेचो अहवाल दिलो, कारण ताजें ड्रेजिंग फक्त 7 मिटर आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. मुंबयक ऑलरेडी सरकारान ताका मान्यताय दिला अशे तरेचे मरिना प्रोजेक्ट येवचो. आतां मरिना प्रोजेक्ट आनीक नॉटिकल टुरिजम म्हळ्यार कितें, थंयच्यान आमी सुरवात करया. नॉटिकल टुरिजम म्हळ्यार कितें, गोंयांक येदी व्हडली दर्याची देग लाभल्या, आमचे कडेन न्हंयक व्हडले तरेन आसा. ह्या अशे तरेचे न्हंयच्या देगेर किंवा दर्यावेळेचेर अशे तरेचे नॉटिकल टुरिजम आसता. म्हणजे मोठ्या प्रमाणाचेर भायल्यान व्हडी भायल्यान बोटी येतात. मरिनाक तर यॉट येतात. यॉट हे व्हडले व्हडले गिरेस्तांक यॉट वापरतात. आज दर्यावरदी लोकच न्हय तर गिरेस्त लोकां कडेन बोटी असतात, अशे तरेचे यॉट असतात. आनीक तातूंत भितर साहसी पर्यटनूय आसता. लोक हे यॉट घेवन भायर सरतात, व्हडल्या दर्यांतल्यान भोंवतात, मागीर जंय जंय अशे तरेचे मरिना आसा थंय त्यो यॉट पार्क करतात. यॉट पार्क करतकीर थंय तांचें सर्विसींग जाता, थंय पेट्रोल भरून घेतात. अशे तरेचे वेगवेगळे जे सर्विसिंगाचे भाग आसात यॉटाचे ते आसतात. ताका लागून थंय मोठ्या प्रमाणाचेर मॅकॅनीक लागतात, मोठ्या प्रमाणाचेर दुरुस्ती करपी लोक लागतात, मोठ्या प्रमाणाचेर रेस्टॉरंट येतात, लॉन्ड्री धरून ते मार्केट, कारण हाका मोठ्या प्रमाणाचेर मार्केट लागता. म्हणजे एकदां तशें पार्क केलें ते वता आसतना कितलेशे मैल वतात, म्हणटकीर लाखांनी रुपयाचे जिन्नस, लाखांनी रुपयाची खाद्य वस्तू तयार घेतात आनी स्टोर करून वतात. अशे तरेच्या नॉटिकल टुरिजमाक सद्या देशानच न्हय जगान भितर मागणी आसा. ल्हानशे ल्हान देश, जे आमी खुबशे अशे देश जाणात जे युद्धान भितर ना जाल्ले, वेगवेगळ्या आर्थीक संकटान येवन ना जाल्ले, तांणी क्रोएशिया सारके देश, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर हांवार आयिल्लो, मोठ्या प्रमाणाचेर प्रॉब्लेम निर्माण जाल्ले, तांणी नॉटिकल टुरिजमाची दिशा धरली आनी आज क्रोएशिया एक जगांतलो श्रीमंत नॉटिकल देश अशें मानतात. आमी तर एक ल्हानसो मरिना सोदतात. अजून मेरेन देशान फक्त 2 ते 3 जाग्याचेर अशे तरेचे मरिना प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात. कर्नाटका तातूंत भितर मोठ्या प्रमाणाचेर देवूंक सोदता, केरळा देवूंक सोदता, महाराष्ट्र देवूंक सोदता, कारण ह्या सगळ्या एरियांक, ह्या सगळ्या राज्यांक मोठी दर्याची देग लागल्या. पूण ह्या सगळ्या राज्यां भितर सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें गोंय. गोंय जरी आमचें सुपुल्लें आसलें तरी सबंद जगाची नजर गोंया कडेन लागिल्ली आसता. गोंय म्हणलें की तांकां दिसता रे गोंयांत जावपा जाय, कारण भारताक कांय जाण वळखनासतले पूण गोंयांक एक ब्रँड इमेज जगान आसा. ताका लागून खुबश्यो व्हडल्यो कंपन्यो मागतात आनी नॉटिकल टुरिजमान जाणी नांव जें पळय जोडलां ते सुद्दां मागतात की गोंयान अशे तरेचो मरिना जावचो. हो मरिना आयल्यार फायदे कितें जातलो तें जाणाच, पूण आमी ज्या पद्दतीन टुरिजम गोंयांक फुडें व्हरपाक सोदतात न्ही, म्हणे आमी जाणातच गोंयांक गोंयचे लोकसंख्ये परस 3 पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतात आनी ते सतत दर्या देगेरच येतात. ते शॅक्स आनी आमची पळय उत्तर गोंयांत पळय जे आसात बागा, कलंगूट, थंयच येवन बसतात आनी तितलेच परत 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 आयिल्ल्यान ही जी पळय दर्या देग आसा उत्तर गोंयांतली ती वायट दशेक पाविल्ली आमी पळयतात. ताका लागून टुरिजमाक एक नवी दिशा दिवची, पर्यटक जे गोंयांत येतात तांकां एक नवें आकर्शणां कांय नवी तयार करची, हाजे खातीर गोंय सरकार सतत प्रयत्नशील आसा. आतां जर मोपा एअरपोर्ट जाला ताका लागून जे पळय 3 पटीन पर्यटक गोंयांत येतात तातूंत तांकां आनीक व्हडली उर्बा मेळपाची शक्यताय आसा. आनीक जवळ जवळ कितलेशे पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतले. सो तांकां आमकां नवी नवी आकर्शणां तयार करची पडटली. एका अर्थान रस्त्याच्या मार्गान येतले, विमानान येतले आनी ताजे भायर दर्यांतल्यान आतां पर्यटक येवपाची एक मोठी संदी अशे तरेचे मरिना किंवा आमी म्हणटात तशें नॉटिकल टुरिजम दिता. नॉटिकल टुरिजमान आमी पळयलां खुबश्या देशांनी तांचे दर्यादेगेर ल्हान 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 ते धक्के तयार करतात. ताका आर्टिफिशियल धक्के म्हणटात. नॅचरल नासता पूण ते सिमेंटेडय आसतात, प्लास्टिकचे आसतात आनी ते धक्क्यांनी परमनंट कितलेशे हजार किलोमिटर्स ते फुडें वतात आनी तातूंत भितर सुद्दां नुस्तें तयार जातात अशे तरेचो तांचो रिपोर्ट आसा. सो ज्या अर्थी केंद्र सरकार म्हणटा ह्या प्रोजेक्टाक ईसी दिवपाची गरज ना, त्या अर्थी हाजेर बरो विचार जाला अशें आमी मानतात. पूण पर्यावरणवाद्यांनी गोंयच्या 3 आक्षेप ताजेर म्हत्वाचे घेतल्यात. ते म्हणटा की नावशी लोकल जे फिशरमॅन आसात
तांकां आडखळ निर्माण जातले, तांकां ते थंय कितलेशेच खोबे धरून ती कालवां आनी कितलेशे तरेचे जे पळय एन्डेंजर्ड स्पिसीस सामकी नपश्चात जावन वचपी अशे तरेचे पळय नुस्त्याचे पळय प्रजाती आसात त्यो धरतात, त्यो फाल्यां ना जातल्यो. ते म्हणटात की स्थानीक लोकांक हांगा रोजगार मेळचो ना. ते तिसरे म्हणटात भायले लोक येतले, प्रदूशण जातलें. आतां प्रदूशण कशें जाता? कांय प्रमाणात हांवें जो पळय अभ्यास केला तातूंतल्यान एक सामकें दिसता तें अशें की कांय प्रमाणार जे पळय इंधन ह्या बोटी खातीर वापरता तें इंधन पडूं शकता. दर्यावेळ थोड्या प्रमाणाचेर काबार वायट ताजे परिणाम जावं शकतात आनी तो सगळे कडेन आसा. हांव उदाहरण दितलें जाल्यार सबंद जो पळय आमचें मुरगांव, वास्को मुरगांव जी सबंद पळय दर्याची देग आसा थंय आमी पळयतात मोठ्या प्रमाणाचेर वास्कोच्यान आमच्या कुठ्ठाळच्यान तुमी त्या भितरल्या रस्त्यान जेन्ना पळय वास्को वतात तुमी पळयतात ताज्या देगेक मोठ्या प्रमाणाचेर बार्जी उबे करून दवरल्यात. बार्जी मायनींग बंद पडिल्ल्यान बार्जी कळमून गेल्ल्याचें एक दृश्य दिसता आनी वर्सांची वर्सां ते बार्जी ह्या न्हंयच्या देगेक उबे करून दितात. बार्जी दवरप म्हळ्यारच पोल्युशन. परत थंय मोठ्या प्रमाणाचेर डॉकयार्ड, शिपयार्ड आसात. त्या शिपयार्डान तर मोठ्या प्रमाणाचेर प्रदूशण जाता. आतां ह्याचे संदर्भान पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोंय सरकारची पळय वेगवेगळी पर्यावरणा विशीं अभ्यास करपी संस्था आसात, ताणें कितें अभ्यास केला? म्हाका दिसता कांयच अभ्यास करूं ना. कारण त्या संदर्भान जे कितें म्हायती भायर येवपा जाय आशिल्ली ती फाटल्या 10 वर्सां तरी हांवें खंयच्या वर्तमानपत्रान वाचूना किंवा खंयच्याच सरकारी रिपोर्टान वाचूना. हाजो अर्थ सबंद पळय जी दर्यावेळ आनी बार्ज वाहतूक ताच्या संदर्भान सरकारानच न्ही आमच्या पर्यावरणवादांनी आडनदर केल्या. आतां बार्ज वाहतूक आमी जाणात गोंयच्यो बळिश्ट अशी जी पळय मायनींग लॉबी आसा ती कांय प्रमाणार ह्या बार्जीसाकय आलाशर दीत आसा. ताका लागून ह्या बार्जीसा कडेन तांचे पळय जे कितें वायट कर्तबो आसा ताजे कडेन आडनदर करपाची एक पूर्ण प्रवृत्ती आमच्या एकूण गोंया कडेन आसा आनी गोंयच्या प्रसार माध्यमांनी आसा. पूण तें सोडलें जाल्यार जेन्ना आमी मरिना संदर्भान विचार करतात तेन्ना मरिना ह्यो ज्यो पळय कितें ल्हान यॉट आसात ताजी किंमत कोट्यांनी रुपया आसता. अशे वेळार स्वता तांचे मालक खुबदां मालकच ह्यो यॉट घेवन भोंवतात. सो तांचे मालक ऑयल पडून आनी दर्याचे पळय जे कितें घाणयारी ज्यो पळय गजाली आहात ताका लागून आपले यॉट इतले म्हारग यॉट पेड्ड्यार जावपाक दितले काय कितें? तज्ञा कडेन उलयतना कळटा जेन्ना तांची दुरुस्ती जाता तेन्ना ते दर्यांतल्यान वयर काडटात. ह्यो यॉट पोरच्यान धुवप, तांकां सर्विसींग करप हाजे खातीर जी कितें प्रक्रिया लागता ती प्रक्रिया ते म्हणटात की पर्यावरणा कडेन सुसंगत आसा. ताका ते ग्रीन हो शब्द दितात, हो ग्रीन प्रोजेक्ट. आतां ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणलो तरी आमी जेन्ना आमकां गोंयकारांक खबर आसा आमी प्रत्येक कडे कडेन प्रत्येक गजाली कडेन पळयता आसतना ताचे दुबाव व्यक्त करतात. ते ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणलो जाल्यार सुद्दां तातूंत कांय प्रमाणांत आसता. पूण निमाणें एक आमी पळोवपाक जाय पर्यावरणाचे थोडे लुकसाण आनी फायदे हांची जेन्ना आमी तुळा करतात तेन्ना आमचे कडेन लक्षांत येतलें अशें की अशे तरेचे आमकां प्रोजेक्ट जाय. अशे तरेच्या प्रोजेक्टाचो आमी पुरस्कार करपाक जाय जे प्रोजेक्ट लाँग टर्म लोकांक फायदेशीर ठरतले. तातूंत भितर आतां ज्या लोकांनी आक्षेप घेतलो खंयचो स्थानीक लोकांक रोजगार मेळचे ना अशें ते म्हणटात. स्थानीक लोकांक कित्याक रोजगार मेळचे ना? आमी जे पळय ज्यांनी पळय मरिना प्रोजेक्ट हाडला तांचे कडल्यान खात्री करून घेवपाक जाय की प्रिफरन्स गोंयकारांक दितले. प्रिफरन्स म्हणटना हांव म्हणटा 100%. आनी ते जर म्हणटात की जेन्ना स्थानीक मनीस जेन्ना मेळटा अशा कामाक तेन्ना आमी भायल्यान कित्याक हाडप? कारण भायल्यान मनीस येता तो पयलीं स्थानीक लोकांक आवडना, ताका हांगा रावपाची कटकट आसता, तो परत परत रोजो काडटा. ताका लागून स्थानीक मनशाक जर घेत आनी स्थानीक मनशाक घेतलो जाल्यार तो स्किल्ड जायच, ताजे भितर एक कौशल्य जायच. हे कौशल्य कोण दितलो? परत आमी ह्या कंपन्या कडेन सामकें सक्तीन बरोवन घेवपाक जाय की तांकां कौशल्य अशें म्हणटात की मरिना इंजिनियर्सय न्ही सर्वीस जे पळय लोक लागतात सर्विसिंगाक तांकां सुद्दां स्किलींग आसता. हें स्किलींग आज देशान भितर उपलब्ध ना. पूण ते जर देशान तरी उपलब्ध केलें, तांकां जर तयार केलें अशे लागपी लोक ह्या सगळ्या स्किलिंगा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता स्थानीक लोकांनी फुडें येवन हे जॉब घेवपाक जाय. आमी दोन म्हणटले प्रदुशणा संदर्भात जर ग्रीन नॉर्म्स पूर्ण तरान कशें पाळटले हाजे खातीर लोकांनी ताचेर बारीक नजर दवरची पडटली. कारण जाता आमचे कडेन अशें की सुरवातेक आमी सामकी चेव येता आमी ओपोज करतात. एकदां तो प्रकल्प वता तेन्ना मागीर कळटा की अरे तो प्रकल्प आमकां जाय आशिल्लो. अशे खुबशे प्रकल्प गोंयांतल्यान गेल्यात. पूण म्हाका तें दिसता की कारण निमाणें हांवूय स्वताक एक पर्यावरणवादी पत्रकार मानता. आमी पर्यावरणाचें जेन्ना प्रत्येक गजाल बारीकसाणेन नियाळटात तेन्ना आमकां एक लक्षान आमी तेंय धरतात की फायदे आनी लुकसाणां कांय प्रमाणार खंयच्याय प्रोजेक्टाक विमानतळ येतलें आमी जाणाच शेतां वाटा वतलीं दोंगर कापचे पडटले
पूण फायदे चड आसत जाल्यार पर्यावरणाचें थोडें मोल दिवन ह्या फायद्यां कडेन आमी तोंड करपाची गरज आसा. अशे वेळार आमी जे पळय वेगळे वेगळे ह्या मरिना आनी नॉटिकला संदर्भांत तर तुमकां सांगपाकच जाय की मोठ्या प्रमाणाचे दर्यावेळ आसा आनी गोंयची पळय जी सामकी 100 किलोमिटर जी दर्यावेळ आहा ती अंडर युटिलायज, ती आमी सारकी युटिलायज करूंक ना. फकत ताजो इबाड आमचे मायनींग इंडस्ट्री आनीक आमच्यो बार्जीत आनी ते करीत आसात ताजेर आमी सारके नियाळ दवरूंक शकले नात. आनी इतलेंच न्हय, गोंयचे जी पळय आमचे ट्रॉलर आहात ते कितले इबाड करतात. आमी जाणात की पावसाक सुरवात जावचे पयलीं सबंद पळय जो मे म्हयनो आसता आमचे बिचाचेर सामकें मोठ्या प्रमाणाचेर प्रदुशण जाल्लें आमकां पळयतात. कारण अशें म्हणटात की दर्या आपले भितर खंयचीच घाण सामावून घेना. जी पळय घाण वर्सयभर जी पळय आसता तें चर्नींग पावसाचे पयलीं दर्यान सुरू जाता आनी हे सगळी जी पळय घाण दर्याची आसता ती काडून दर्या भायर बोकून मारता आनी ती जे कोणें पळय ते दर्यान उडयल्ले आसता तांकांच ते परते मेळटा. म्हणून आमी पळयतात पावस सुरू जावचे पयलीं मे म्हयन्यांत गोंयचे दर्यावेळेचेर मोठ्या प्रमाणाचेर प्लास्टीक पडिल्लें आसता, मोठ्या प्रमाणाचेर लाकडाचे कुडके आनी मोठ्या प्रमाणाचेर हे पळय गुळे, काळे गुळे जे पळय आसतात जाका आमी टार म्हणटात, टार बॉल्स म्हणटात, ते मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या दर्यावेळेर येवन पडिल्ले आमी पळयतात. हे टार बॉल कित्याक लागून जातात? हे टार बॉल आसतात कारण अशें म्हणटात की गोंयच्या डीप सींतल्यान ज्यो पळय जितले म्हण ऑयल टँकर वतात ते आनी गोंयचे ट्रॉलर आपली दर्यांतली सगळी आपली पळय जी घाण आसा ती काडून दर्यान उडयतात. ताका ताजें रुपांतर फुडें टार बॉलान जाता आनी ती येतात. म्हणजे ऑलरेडी आमचे ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय जितल्योय म्हणून गोंयच्या दर्यावेळेचेर खेळ मांडपी जितले म्हणून आमच्यो बोटी, ट्रॉलर आनी डीप सीन वचपी जितले पळय व्हडल्यो बोटी आनी हे सगळे घाण निर्माण केल्ले आसा. सो आमकां इल्ले ताजे संदर्भान इल्ले चड विजिलंट जावचें पडटलें. आमकां आमची दर्यावेळ सांबाळून दवरपाक जाय. ऑलरेडी गोंयची नुस्त्याचें जें पळय दर्या पळय प्रोडक्शन करता तें उणें जाल्लें आसा. आमच्या ह्या दर्यान अती फिशींग चलता. इतलेंच न्हय तर आतां मोठ्यो बोटी येवन दर्याचो तळी खरवडून काडटात आमी ते पळयतात. पूण ताजे संदर्भान आमी जितले आमची सरकारां जितले पळय विजिलंट, जितले पळय बारीकसाणेन नजर ताचेर दवरपाक जाय ते दवरनात. इतलेंच न्हय तर आमचे कोस्ट गार्डूय उणें पडटा. आमचे केंद्र सरकारची पळय प्रदुशण नियंत्रण मंडळां आसात ती उणी पडटात. सो ह्या सगळ्या संस्थाक एकठांय हाडून तांचे संदर्भान दर्यावेळेचो सांबाळ हो एक नवो विशय. ह्या संदर्भान आमकां कांय विचार करचोच पडटलो. कारण आमी जाणात दर्यावेळो ह्यो खूब म्हत्वाच्यो इतल्या खातीर आसात जे पळय आतां सी लेवल रायज किंवा क्लायमेट चेंज ह्या संदर्भान ज्यो वेगवेगळ्यो आतां ज्यो चर्चा जगभर चल्ल्यात तातूंत भितर दर्याचो एकूण जो पळय कितें आवाठ आसा, दर्याची देग आनी दर्या हांचे संदर्भान त्या विशया कडेन खूब गंभीरतायेन आतां पळयतात. पावस कसो पडटा आनी पावस चड येता हाजे कडेनूय दर्या संबंदीत आसा. ताका लागून दर्यान आमकां इबाड जावपाक दिवचो पडचो ना. सो दर्याक इबाड न जाता पर्यटनाचो विकास गोंयान कसो करतलो हाजो जेन्ना पळय विचार जातलो तेन्ना नॉटिकल टुरिजम दर्यावेळे कडेन संबंदीत बोटी येवप वचप, पर्यटक येवप आनी पर्यटक खंयचे येवप. आज जे पळय आमी टुरिजम म्हणटात जे नॉर्थ गोंयांतल्यो कांय दर्यावेळो थंय येवपी इंडियन ट्युरिस्ट तो भायले ट्युरिस्टांक विरोध करता ते आमी पळयतात. भायले ट्युरिस्ट आयले की तांकां वायट नदरेन पळोवप, तांकां तांचे म्हणजे जे दोळे तांकां आवडनात अशे तरेचे दोळ्यान पळोवप हें तर खूब चलतना आमी पळयतात. सो अशे तरेचे विदेशी पर्यटक जे गोंयान मोठे आस्तेन येतात ते उबगल्यात. सो आमकां बरे ट्युरिस्ट जर जाय न्ही जाल्यार नॉटिकल टुरिजमाची आस किंवा ताची कास आमकां धरची पडटली. इतलेंच न्हय जाल्यार मरिना प्रोजेक्ट जर हे सगळे जर दुबाव तांणी जर पयस केले जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी मरिना प्रोजेक्ट आपणावपा खातीर मोठी तांकां मरिना प्रोजेक्टाक तांकां येवकार दिवचेच पडटलो. पूण आमी म्हणटा तशें जे दुबाव स्थानीक लोक वखदायतात, जे दुबाव पर्यावरणवादी उक्तायतात ते दुबाव तांकां ना करचे पडटले. तांणी ते दुबाव ना करपाची जर 2 पावलां मुखार आयले जाल्यार म्हाका दिसता नॉटिकल टुरिजम आनी मरिना प्रोजेक्ट हांकां गोंयान सामकें येवकार दिवपाची गरज आसा. कारण नॉटिकल टुरिजम हें फुडल्या काळाचें एक आव्हान. सगळें जग जर नॉटिकल टुरिजमा जर अर्दान वता जाल्यार गोंयकारांनी ताका ना म्हणून उपकारचें ना. आमकां बरे ट्युरिस्ट जाय, आमकां बऱ्यो यॉट्स किंवा बऱ्यो बोटी गोंयान आयिल्ले जाय. ह्या बोटींतल्यान नॉट्सांतल्यान बरे ट्युरिस्ट हांगा हाडिल्ले जाय. तांणी गोंयची रेस्टॉरंट, तांणी गोंयचे खाद्य पदार्थ हांकां चालना दिवपाची गरज आसा. हांगा बरे तरेचे रेस्टॉरंट येवपाक जाय आनी ह्या सगळ्यांतल्यान एक बरें नितळ पर्यटन आकार घेवपाची गरज आसा.
आमी पळयतात आज 3-4 पटीन पर्यटक येतात, पूण फुडल्या 50 वर्सांत आमकां जर ही टुरिजम जर अशेच तरेन उरिल्लें जाय, कारण आमी पळयतात ना म्हणटकीर गोंयांत 100 हॉटेलां आयल्यात, तातूंत भितरली 50% वयर हॉटेलां 5 स्टार आसात. मोठें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लोकांनी हांगा तयार केल्लें आसा. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक चालना मेळपाक जाय. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक चालना दितले जाल्यार फुडल्या 50 वर्सांचो आमकां विचार करचो पडटलो. 50 वर्सांत कशे तरेचें टुरिजम आकार घेतलें, खंयचे ट्युरिस्ट आमकां गोंयांत येवपाक जाय, ताजे खातीर जाय आशिल्ली साधनां, ताजे जाय आशिल्ली पायाभूत सुविधा, ताजे जाय आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आमकां तयार करचें पडटलें. आनी हें तयार करपाची शक्त किंवा पयसो राज्य सरकारा कडेन ना. ताका लागून खाजगी सेवेक लागीं घेवन तांकां सगळे तरेचे तांचे दुबाव पयस करून तांकां प्रोत्साहन दिवचें पडटलें. आनी परत हांव निमाणें तेंच सांगता, खंयच्याय प्रोजेक्टाक विरोध करप, दोळे धांपून विरोध करप हें आतां चलचें ना. म्हाका दिसता गोंयच्या फुडल्या 50 वर्सांचो जर विचार करतले, आमकां आतांच आमकां कशे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कशे तरेचें पर्यटन जाय हाचो विचार करचो पडटलो. आनी म्हाका दिसता मरिना प्रोजेक्टाचे जे पळय जाळवणदार आसा तांणी मुखार येवन जो प्रोजेक्ट दिला, तातूंत भितर कांय त्रुटी आसल्यो त्यो आमी पयस करया. पूण अशे तरेचो प्रोजेक्ट आमकां गोंयांत जाय अशेंच आमकां विचार करचो पडटलो. आनी अशा प्रोजेक्टाक फुडें वचून आमी तांकां काळजांत थावन येवकार दिवचो पडटलो. अशे तरेच्या जे पळय चर्चा आसा तितून पळयतात. तुमचो रिस्पॉन्स कितें, तुमकां ह्या विशीं कितें दिसता, मुजरत आमकां बरोवन कळयात.